श्रीनिवास श्रेयस हळदीकर एजेंट्स ऑफ अंत्रुजनगर कुट्टी फोंडा गोवा. म्हाजेर एक ब्रुटल असॉल्ट जाल्लो आसा. एकट्या मनशान नांव विनोद आसा आनी तो माड्डोळा पुलीस स्टेशनार एक कॉन्स्टेबल म्हणून आसा. तेणेन रातचे कितें जालें सारके 10 तारखेक हेका 10:40 तो जो मनीस आसा विनोद तो भायर हें करतालो भोंवतालो आनी हांव तेन्ना वॉकिंग करत थंय पावल्लो आमच्या रेजिडेंट हांव जेवन वॉकिंग करतालो. तेन्ना तेणेन एक दांडो घेतिल्लो आनी तो भोंवता तो पयले जाल्यार थंय स्ट्रे डॉग आसता तांकां मारपाक लागलो व्हडल्या. जेन्ना ताका हांवें विचारलें की बाबा तांकां तूं कित्याक मारता हें मारता तें मारता तेन्ना तो म्हाज्या फुडून आंगार येयलो. तो म्हाका म्हणपाक लागलो की तूं कोण विचारपी हें कोण विचारपी तें कोण विचारपी. मागीर ताका हांवें सांगलें कितें बाबा हांव हांगचो ओनर म्हणून, तूं कोण तें सांग म्हणपाक लागलो. ना आपूण मारतलो हें करतलो तें करतलो. मागीर ताका हांवें समजयलें बाबा हें तूं गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणपाक हय म्हणपाक लागलो आपूण गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणपाक लागलो. तेन्ना तेणें आर्ग्युमेंट जाली आमच्या मदीं. तेन्ना एक कुत्रो तेज्या गाडयेच्यान भायर येयलो आनी ताका तो मारपाक लागलो म्हणून हांवें तेन्ना व्हिडिओ काडलो आनी तो आतां लिपपाक लागलो तेवटेन करून धांवपाक म्हणजे वयपाक लागलो तो आतां रिटर्न. व्हिडिओ काडटा तेणें काडलो आनी तो दांडो घेतलो तेजो डायरेक्ट म्हाज्या मानेर मारला आनी म्हाका हांगा हें जाल्लें. आनी आतां आयज तारीख आसा ती 13 तारीख आसा. कितल्या तारखेक जाल्लें? 10 तारखेक जाल्लें 10 तारखेक. आतां तुका कितें ट्रिटमेंट दिल्या हांगासर ENT तुका हें केल्लो? हय ट्रिटमेंट ही सगळी दिल्ली आसा सारकी. मात जे फोंडा पुलीस स्टेशन आसा जो हवालदार आसा तेणें ती कंप्लेन बरोवपाक जाय आशिल्ली. तेणें आजून ती कंप्लेन रजिस्टर करूंक ना. तुमची कोण गेल्ली? हय म्हाजी मम्मी ही कंप्लेन घेवन तेणे गेल्ली आनी तेणेन ही तेजे कडल्यान कांय हें दिवंक ना रिसीव कॉपी बीन कांय करूंक ना. आनी जे सगळे फोंडा पुलीस स्टेशनान जे जितले आसा न्ही हे सगळे इन्स्पेक्टर आसूं जो कोण तो PI आसूं कोणूय आसूं तो जो हो आसा कोण तो गवळेकर बीन सगळे तेंच्यांनी कोणीच म्हाजी भयणीची कंप्लेन घेवंक ना आनी ताका हे रिटर्न कॉपी बीन दिवंक ना बाबा की आमी इतलेंच मागता की बाबा आमकां न्याय मेळचो. आनी जो कोण हो आहा न्ही तो विनोद तो माड्डोळा पुलीस स्टेशन सब कॉन्स्टेबल आसा तो ताका तुमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवन ताका अरेस्ट करपाचें पयलीं आनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करपाची. आमकां प्रोटेक्शन जाय. आमच्या कॉलनीन रावता तो उद्या आनी कोणाक हमला करूं शकता. सर मी कंप्लेन घेवन गेल्लेली. हांवें तांकां सांगलें कंप्लेनंटला. ते म्हणपाक लागले चला आनी जाल्यार ताका सुटून येवं दे म्हणजे हांच्यान डिस्चार्ज येवं ये मागीर फुडलें पळोवया आमी. आमकां सगळे हसून सगळ्यांनी अक्षरशः चला सांगलें फोंडा पुलीस स्टेशनार. हांव रिटर्न आयलें. हांव आनी कितें करतलें. कोणीच बाबा कित्याक आयलें तूं कितें जालें तुजें कितें जाय तुका कोण कांयच विचारप रेडी ना. आतां 3 दीस जालीं तूं आतां चेड्याक घेवन हॉस्पिटलान आसा. हय घरा कडेन घर सांडत तशें. म्हाजो घोव सिनियर सिटीजन ताका वेळी ताका त्रास आसा जिवाक. ताका वेळी जेवण जाय हें जाय पण हांव चेड्याक लागून हांगा आसा. आमचो एकटो चेडो आसा आनी कोण ना आमकां आदार. चेडू आसा ती लग्न जावन गेला. त्या खातीर आमच्या फुडें आतां वच आसता. चेडो म्हाजो घोव रात्री केन्नाय बरो ना जाता. तुमकां कितें दिसता ही पुलिसांची दादागिरी ह्या पद्दतीन ताका मारला पळय तसो? सर हे पूर्ण क्रायम आसा. ह्या क्रायमात जो म्हाजो चेडो मरत जाल्यार ताका जबाबदार कोण आसता आशिल्लो. त्या दिसा म्हाजो चेडो स्वता ड्रायव्हिंग करून पुलीस स्टेशनान गेलो पण ह्यांनी पुलिसांना फोन केल्लो कोणूच येवपा रेडी ना. 100 नंबर डायल केलो कोण येवपा रेडी ना. कोण जे मोठे पोस्टार आसा पळय ताका लिपोवपाक सोदता फाटीं घालपाक सोदता. पोलिसांनी जे क्रायम केलो क्रायम न्ही सर. आमी जे बाकीचे लोक करता तेच क्रायम. होम डिपार्टमेंट खंय तरी फेलियर ठरलें. तुमची मागणी कितें आसा? म्हाजी मागणी अशी आसा आमचे गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ह्यांनी याच्यात लक्ष घालून ह्या क्रायमला वाचा फोडून आम्हाला पोलीस प्रोटेक्शन जाय. कारण तो जो पोलीस आसा पळय तो आमच्याच कॉलनीन रावता. आमची हीच मागणी आसा. म्हाजो चेडो सारको जावं जाय. त्याच्या मानेक मार लागला. उद्या ताका आनी परत कसलो त्रास जाल्यार त्याच हेच्यावर जाल्यार आनी फुडें त्रास जाल्यार ताका जबाबदार कोण? कितें मारलें तेजेर तेणें काडून? दांडो काडलो. येदो मोठो दांडो आशिल्लो सर कुत्र्यांक मारपाक. तुमकां दिसतलो तुमी पळयलें न्ही केदो व्हडलो दांडो आसा. ही मारपाची रीत आनी एवढे टा करून मारप दांडो निर्दयपणे मारप. कितें गुरवांक सुद्दां आमी मारिना तशें कुत्र्यांक मारता. त्यांनी फक्त कुत्र्यांक कितेंय मारता त्याचो गुन्यांव जालो कित्याक मारता हे पोलिसांक विचारलें. एक सामान्य लोकल ते गुन्यांव जालो त्याचो. हांव परत सांगता डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे गोव्याचे मुख्यमंत्री म्हाका तेंच्यान खूब आशा आसा
की आमच्या न्यायाला त्यांनी वाचा जरूर फोडावी. ज्याने कोणी क्रायम केला पाहिजे त्याका शिक्षा जावकूच जाय, तो कोणी असो. आणि जेणे कोणी पोलीस स्टेशनाचेर तुमकां मला जे पोलिसांनी मला हसून माझा जो हसॅट करून म्हाका जे अपमानित करून धाडला पळय त्यांचे त्यांनी व्यवस्थित तांकां पळोवन कितें तो त्यांनी निर्णय घेवपाचो. हीच माझी मागणी आसा. आमकां फूल प्रोटेक्शन जाय आमच्या कॉलनीत. तुमचें नाव कितें? माझे नाव सुरश्री हर्डीकर.